ऑक्टोबर 2024 मेरेन 3-4 खंड ब्लॉक सुरू करतले। हेर बाकीच्या खंड ब्लॉकांची पावणी फुडल्या वर्सा जातली। कांय खंड ब्लॉकां खातीर जुलयान जनसुनावणी घेतले। शिरगांवचे लयराई देवळाचो वाठार खंड लिजांतल्यान भायर काडपाची सुचोवणी लीज होल्डरांक दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खंड खात्याच्या अधिकाऱ्यांची मंगळारा बसका घेतली। आज मंत्रालयान गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि मायन्स अँड ज्वेलरी डिपार्टमेंटाची एक महत्त्वाची बैठक झाली। तितून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले त्याची अपडेट आमच्याकडे येयल्ली आसा। सगळ्यात पयली अपडेट म्हटल्यार येत्या ऑक्टोबर म्हयन्यापर्यंत 3 ते 4 मायनिंग ब्लॉक सुरू करपाचो प्रयत्न सरकार करतली आणि ह्या ऑक्टोबर म्हयन्यापर्यंत ह्यो 3 ते 4 मायनिंग ब्लॉक सुरू जातले त्याची दखल सरकार घेतले अशें एक अपडेट मेळटा। दुसरी म्हणल्यार बाकीचे जे ऑपरेशन्स ऑफ लीज आसा जे लीज बाकीच्या मायनिंगचे लीज जे आसा ते फुडल्या वर्सा पर्यंत स्टार्ट जातले आणि जुलय म्हयन्यात म्हणजे फुडल्या म्हयन्याच्यान त्या गांवांनी पब्लीक हियरिंग जातल्यो ज्या गांवांनी लीज जावपाची आसा आणि पब्लिकांचे जे कितें सजेशन आसा ते घेतले वयतले ह्या पब्लीक हियरिंगान ज्यो फुडल्या म्हयन्यात जुलय म्हयन्यात स्टार्ट जातल्यो। तशेंच लीज होल्डर जे आसा शिरगांवचे लीज होल्डर आसा तांकां डायरेक्शन दिल्लेलें आसा की तेंच्या लिजांसून शिरगांवचे लयराई टेम्पल आणि जे घरां येता त्या गांवकऱ्यांची घरां येता ती त्या लिजांसून वगळची अशें डायरेक्शन्स दिल्ले गेलेले आसा ह्या मिटिंगेसून। सो आयची ही म्हत्वाची अपडेट आसली जी मायन्स अँड ज्वेलरी डिपार्टमेंटाची एक म्हत्वाची बैठक CM सरा वांगडा जातली। तितूनसून एक म्हत्वाची अपडेट सगळ्यात म्हत्वाची अपडेट जी मेळटा ती म्हटल्यार ऑक्टोबर म्हयन्यात 3 ते 4 लीज ब्लॉक जे सोड जाल्यात 3 ते 4 ब्लॉक सुरू जातले अशी माहिती आमकां मेळटा। अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत पळयत रावात गोमंतक।